नमस्कार सगळ्यांके. हा स्वाती नायक यूथ ऑफ GSB तर्फेन सगळ्यांके स्वागत करता. आम्ही आजी लॉस ऑफ कर्म म्हणून एक टॉपिक घेऊन आयलींची. आजी ಬಗ್ಗೆ माहिती दिवच्याक सुमता नायक म्हणली एक गेस्ट आमगेलोट आसाची. नमस्कार, वेलकम माये. नमस्ते. आणि एक वुमन एंटरप्रेनर जावन आसाची आणि एक डिजिटल मेंटल वेलनेस प्लॅटफॉर्म itsoksupport.com आजी स्थापकी जावन आसाची. याची आज विषय कलेक्ट करूया आम्ही अंगेला उलोया. थँक यू सर्वांके मिगेले नमस्कार. पुरयन कर्म कर्म म्हणताच कर्म मला निजे जाऊन कसं ताजे अर्थ कसं उठयता. आम्ही आमगे जीवनांतू कर्म मला कशी येतं ताजे अर्थ कशी उठवून येतं. श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं. किं कर्म किमकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् म्हणतं कृष्ण. कर्म म्हणलेले एक व्हेरी डीप कॉन्सेप्ट, बट इट इज आमगेले ह्युमन लायफाक अति महत्व असं कर्माचे. आता कर्म कसं खातीर कर्म म्हूण सांगून आमी पळोवया. फस्ट जस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ कर्म कसं म्हण हांव सांगता. एक आमी पळोवचे जगत रिलेटीव एक्झिस्टन्स, हे प्रकृती, इंटरनल वर्ल्ड, एक्सटर्नल वर्ल्ड आनी एब्सोल्यूट एक्झिस्टन्स, अनचेंजिंग एक्झिस्टन्स ताका आमी परब्रह्म तत्व म्हण म्हणटाची. खंयचे ते समुद्र आनी समुद्र वयर आशिल्ले अले एक अनचेंजिंग चेंजलेस कूटस्थ म्हणून श्री कृष्ण यूज करता ते वर्ड. एक ते आनी एवर चेंजिंग फ्लक्स सायक्लीक ऑर्डर वता सुचे प्रकृती. सनसेट्स जाता, सनरायज जाता, उदक वेपर जाता, पावस येता, वपास येता, अशी एक सायक्लीक ऑर्डरारी चलचे एक प्रकृती. हे ಒಟ್ರಾಶಿ ವಚ್ಚನ ಎಪಸೈಡ್ जावन वचना. तुम्ही पळयल्यार एक इतलो व्हड युनिवर्स, कितले कोट्यान कोटी तांतू युनिवर्स आसा, कितले गॅलेक्सीस आसा. प्रत्येक कसले ॲक्सिडेंट तुम्ही आज ते आयकला गॅलेक्सीन तुगे हे प्लॅनेट वचून हे प्लॅनेटा मारले यश झाले कसले जायना. एब्सोल्यूट परफेक्शनारी चलता आसा. हे कशें चलता आसा, हाका लॉस आसा, परफेक्ट लॉस गवर्निंग द नेचर. ये perfect laws governing the nature is called rhythm. सगळे युनिवर्स खंयचे लॉस हे गवर्न करता की हाका रिथम म्हणटाची. तेची इंडिविज्युअल येताना कर्म म्हणटाची. आता प्रकृती वी आर ऑल अंडर प्रकृती. एक सेन्शियंट इनसेन्शियंट. आता फातोरू भूलोक आमी कसं म्हणटाची ते पूर इनसेन्शियंट. ताका लायफ ना, लायफ आमकां दिसना, लायफ ना न्ही आमकां दिसना, मॅनिफेस्ट जावन ना. तशीची एनिमल किंगडम. आतां इनसेन्शियंट कसं आसा, ताका लॉस ऑफ नेचर गवर्न करता. म्हळ्यार लॉ ऑफ ग्रॅविटी. तूं वयर उडयला ते तो पडकाची, तशी लॉ ऑफ ग्रॅविटी गवर्न करता. तशीची एनिमल किंगडमाक तांकां इन्स्टिंक्ट मात्र, तांणी कर्म तांगेले दे आर जस्ट हे करचे मात्र, वर्कआउट करचे मात्र. तांकां न कर्म एक्वायर करूं जायना एनिमल्सांक. ओन्ली वी ह्युमन बिंग्स आमकां ते कर्म वर्कआउट करचे रायट दिला. आनी ताजे खातीर आमकां कसं म्हणल्यार इगो आनी इंटेलिजन्स हे दोनी आसा. हे दोनी आसा देखून आमकां कर्म बाधक जाता. सो इट इज कॉज अँड इफेक्ट. एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वलेंट एंड ऑपोजिट रिएक्शन. सो हे बेसिसार कर्म चलता आसा. आतां एक फातोर एक उडयले उदकांतू, एक टब्बांतू एक फातोर उडयता, ते रिपल्स वता भायर, ते वपास ते येता तेचे सेंटराक. तूं हांगा अशें करून मारी आनी ते हांगा थंय वचून एक ट्युनीक फोर्क धरला रे तुका ते वपास ते वायब्रेशन तुका कळटा. तशी कर्म म्हळ्यार ताका कर्मफल येवनू आसा. एवरी एक्शन हॅज गॉट इक्वलेंट एंड ऑपोजिट रिएक्शन. हे हाजे वयर कसं म्हळ्यार एक परफेक्ट लॉ जावका नातल्या इतलो व्हड सृश्टी मॅनेज करूंक कशें जाता. सो हे लॉक इंडिविज्युअल लेवलार हे लॉक लॉ ऑफ कर्मा म्हण म्हणटाची. मस्तपटी आमगेले इंटेन्शन रॉंग असना, छान उद्देशारी एक काम करताची अला तर ॲक्शन कसं की रॉंग जाऊन होतं तशें असताना ताका कर्मफल लागतं की छान उद्देशाने कोर नसतं. तूं आतां ते एक उद्यो जळटा आसा, तुला इंटेन्शन लायकस वचून तूं आपडता, तुका हात उजळटा की ना
जळता जळता. सो तेन्ना तुका कळका उज्जा लागी चमकला रे मिगेल हातू आतां ते बर्न करता ते जळटा ताजे धर्म ते उज्जाक आपळा रे ताका ते आमकां जळयता ताजे धर्म ते अग्नीचे धर्म ते. सो तशी फस्ट आमकां कशें जावका म्हळ्यार ही नॉलेज ऑफ कर्मा हे नॉलेज बॅक्ड बाय लव इक्वॅनिमिटी आनी प्रती एकल्यांके बरें जावका म्हळ्यार एक मनांत एक उद्देशू सेल्फलेस एक्शन विदाउट एक्सपेक्टींग द रिजल्ट हे पुरे तुगेल मनांत तूं कसलें एक्सपेक्टेशन ना तूं एक कर्म करतास आनी प्रती एक कर्म करचे पयशे फुडें ऑफर करतावे आमी देवाक कर्तृत्व भोक्तृत्व ज्ञातृत्व हे तिन्नी ऑफर केल्यार तुगेलें इंटेंशन ना चांग आयसून वायट जावचें साध्य ना कर्म कसं जाल्यार तें चांग जाता बट ताजें इंटेंशना उट्टू तुका नॉलेज आसका तुका लव आसका ते सेल्फलेस जावन आसका वसुदैव कुटुंबकम म्हूण सांगून तुगेलें मनांत आसका आनी तूं कसं करता की तें मुगेल म्हाका अर्पण करी म्हूण सांगता कृष्ण भगवद्गीतेन तूं तें तुगेलें मनांत आसका. एक सान एक एग्जाम्पल सांगता एक बायल मनीशी एक आयकलेलें ती एक अश्वत्थाक झाड घरा भायर रोवन आसता. एक गोतशिल्लें एक मनीस थंय वचून अश्वत्था रूख झाड तशी घरा लागी वयच्यान जे ते व्हड रूख जाता ताजे पाळ तुगेले घरा भितर वता म्हूण सांगून पळय सांगता. ती धांवन फस्ट श्रायना वता श्रायना वचून देवाला सांगून वापस येता. सो निमगे तहांनी तूं कसला श्रायना चमकली बाई ते वयतना हांव देवाला सांगलां आतां हांव तें काडटना हांव देवाला सांगून येता असं म्हूण सांगून तशें आमी प्रती एक एक्शन सकाळ तुकून सांगताय कसं करता की आमी देवाला सांगून ते कर्तृत्व ते केल्लें एक्शन कर्म प्लस ताजे रिजल्ट आमी केन्ना ऑफर करता की देवाक ते कर्म विकर्म जावच्याक साध्य ना. एक जन्म एक मनशा एक जन्म म्हूण आसता तर एक जन्म पूर्व ताणें केलेलें पाप ताणें क्लेन्स करूंक हे आदी अंत्य नत्तिलेक ह्यूमन एक्झिस्टन्स म्हणलेलें इट्स एटर्नल ते जतास एक सायक्लीक ऑर्डर कितले जन्मान तूं कसं पुरा कर्म कोन्न आयल्यांचे की आमकां गोतना म्हळ्यार आमी पुनर्जन्मा विश्वास कोरपाची जाता नातल्यार इतले जण इतले एक आनमाले 4 जण चेडूं 4 नमून आसता एक संस्कार दिवन आसता एक रितीर सांगून आसता इवन ट्विन्स जाल्यार समेत तांगेले तांणी चलचे रिती तांणी एक्सेप्ट करचे रिती प्रती एक विंगड आसता. सो इतले जन्मान तूं कोरना येयल कर्म आमगेले भितर कर्म ना म्हण जाल्यार आमकां जन्म मेळचे अगत्य ना. ह्यूमन लायफ मेळका म्हण जाल्यार पाप कर्म पुण्य कर्म इक्वल जाल्यार तेन्ना मात्र आमकां ह्यूमन लायफ मेळटा. आतां हांव एक क्वेश्चन तुमकां तेका निमगेता एक गुहेस थाउजंड्स ऑफ इयर्स डार्कनेसांत आसा एक लायट जळयता तुतून भितर एक उज्या कडी ते हगूर जातकी एक पटी जग्गनी तांतू भितर लायट येता एक पटी जग जाता न्हय एक लायट काळोख एक कुडेक लायट घालता हगूर येतवा तशी कृष्ण सांगता भगवद्गीतेन तो ज्ञानाग्नी सर्व कर्माणी भस्मसात कुरुते अर्जुना म्हूण सांगून ज्ञान आमकां केन्ना येता हे सिक्रेट ऑफ नेचर केन्ना आमकां कळटा तेन्ना कशी एक आजे कापसाचे एक व्हडो गुड्ड आसा तूं कशी उज्ज दिले कुडले ते जोळून वतकी कशी ते गुहे भितरी एक कड्डी जावची लावचे भितरी लायट येतकी बट ताजे मागशी साधन मस्त जावका अशीच एक लेगचे भितरी मनांत येवचे भितरी जावचे वस्तू न्हय मस्त साधन जावका मस्त मेन कसं म्हणल्यार ते मुमुक्षत्व म्हाका ते नेसेसिटी येवका ते मुमुक्षत्व आसका म्हाका एक जन्मा फ्री जावका म्हाका कर्मा बंधना तुकून मुक्त जावका हे नियमचक्रातून कालचक्रातून भायर वचूका म्हणजे इंटेंशन हे मुमुक्षत्व हे आमगेले भितर आसल्यार कृष्ण सांगता आय एम विथ यू ऑलवेज. आतां मी एक न्यूज पेपर जो TV न्यूज सारी पुरा आयकताची वायट काम करचे जनांनी दरोडे करचे की आनीकल्यांक जीवशी मारचे की मोस करचे की तशी मस्त जाता तांकां कर्म एफेक्ट जायना तांकां कर्म एफेक्ट खंडितच येता बिकॉज हे सगळे दॅट्स वॉट आय एम टेलिंग दिस हे सगळेची प्रकृती हे कार्यकारण भाव एवरी एक्शन हॅज गॉट इक्वलंट अँड ऑपोजीट रिएक्शन तांकां जावनूच जाता आमकां कसं जाता पळयलांका म्हूण सांगून थंय आनी एक क्वेश्चन येता. सो इतले पुरो आमी पळयता आसची वायट पळयता आसची वायट आयकता आसची सकाळ तुकून सांगता नेगेटीव हे आमगेले मना भितर वतास इम्प्रिंट जातास
सो प्रत्येक कसं पळयतांची प्रत्येक आमी कसं वाजयतांची हे आमी बारी केअरफूल आसता कसं म्हळ्यार आमगेले भितरी कसकी वासन आसता टेंडन्सीस आसता फुडले जन्मांत आमी इतले जन्म जावन खंयचे खंयचे जन्मांत तूं खंयचे आतां सूण जावन आशिल्ली की माजर जावन आशिल्ली की कीड जावन आशिल्ली की म्हणजे हे मनुष्य जन्म म्हणला फुडले जन्माक कसं टेंडन्सीस आसा हे पळयता कसं जाता म्हळ्यार आमगेले भितर पक्कन तसं कसनय एक टेंडन्सी कसनय वीकनेस एक आसा म्हण आसल्यार ताका एक उद्दा घालून वापास ताका एक चिगूर हाडयल्यावर जाता ताजे खातीर आमी अगत्यस्व टाइम वेस्ट करूक न्यूजपेपर वाचूच्या नज टाइम वेस्ट करूक टी व्ही पळोवच्या नज बट कसं चलता आसा ते कळचे खातीर आमी टी व्ही पळोवका जाता आमी न्यूजपेपर वाचूका जाता नातल्यार आमी खंयकी आसताची बट ते वासन जायनाशी टेंडन्सी जायनाशी आमी पळोवका एक ज्ञाना दृश्टीन पळोवका आनी मेन कसं म्हळ्यार सर्वांक खातीर प्रे करता म्हळ्यार कितलीं जाणां कितलीं कश्ट आसा न्यूजपेपरार आसूची कश्ट मात दाखयता आसाची तांतू छांग कसं सांगनाची म्हळ्यार ते तांकां जावका तांगेले हे वाडोवचे खातीर तांकां तेच जावका सो प्रे करका एक मेन कसं म्हळ्यार एक ऑफर करचें हांव कसं पळयता आस की ते ऑफर करका हांव कसं आयकता आस की ते ऑफर करका देवाक प्रत्येक ऑफर केलें म्हण जाल्यार आमगेले कर्म जायना आनी जगताचें उद्धार जाता आतां एक मनशाक खंयची कर्म कोर येत खंयची कोरू नज म्हूण ते दैस जो नॉलेज खंय तुकून तांकां मेळटा एक कसं म्हळ्यार आमगे ओन एक साक्षी म्हूण आसा कितले की प्रत्येक आमी छान करतनाय आमी वायट करतनाय आमगेले भितर अशें ते आमी कॉन्शियन्स म्हूण कसं म्हणटा की आमी साक्षी म्हूण कसं म्हणटा की ते तुका सांगून सांगता वायट करतना आमकां मना भितर गोत्त आसता वायट करता असं म्हूण सांगून ते मना भितर आशिल्ले आमगेले साक्षी ते इट इज वन विथ ईश्वर एक्चुअली ते साक्षी पळयता आसता आनी साक्षी आमकां सांगता आसता सो तांणी सांगचें लिसन टू युअर ओन कॉन्शियन्स तुगेले भितर एक पेटी वचून पळय हांव सांगचें हें करेक्ट म्हण आनी तुका नॉलेज कळकावे भगवद्गीता इज फुल ऑफ तूं चॅप्टर नंबर 3 घे चॅप्टर नंबर 4 घे चॅप्टर नंबर 6 घे प्रत्येकान तुवें कर्मयोग कर्म कशी करका आतां कर्म म्हळ्यार कसने सत्कर्म म्हळ्यार कसने विकर्म म्हळ्यार कसने अकर्म म्हळ्यार कसने कर्म संन्यास म्हळ्यार कसने प्रत्येक कर्म ज्ञानान तूं विलीन करचें भगवद्गीता इज सॉंग ऑफ लायफ आमगेले वे ऑफ लायफ प्रत्येक चेडवान प्रत्येक घरान तुवें आमी भगवद्गीता एक चेडवांक एक बाय हार्ट करोका चीच करोका बिकॉज दिस इज द ओनली वे वी कॅन इम्प्रूव द विल पॉवर अँड स्ट्रेंथ ऑफ द मायंड इन चिल्ड्रन आतां नेगेटीव कर्म म्हूण एक आसता ते खंय तुकून येता ते तुकून आमी कशी हें कोरयता मागशें येता वय नेगेटीव कर्म म्हूण तूं कसं म्हणटास की विकर्म म्हूण कसं आमी म्हणटास की ताजे आधार कसं नाही म्हूण सांगून एक नेगेटीव कर्म म्हूण सांगल्यार खंयचे कर्म तुका सत्या तुकून दूर व्हरता सत्या तुकून दूर व्हरता म्हळ्यार देवाला तुकून दूर व्हरता तुगेले फ्रिडमा तुकून दूर व्हरता तुका बॉन्डेजा भितर घालता तुका आनीक तूं सेल्फ सेंटर्ड करयता हे कर्माक नेगेटीव कर्म म्हूण सांगतांची विच वील म्हळ्यार तूं आनीक सान जाता तूं आनीक तोग्गू इन्वेल्युशना सायड वता आसता आमगेले ह्युमन लायफ म्हळ्यार कसं जाल्यार एवोल्युशना खातीर मात्र ह्युमन लायफ हे पूरा लिमिटेशन्स ऑफ नेचर कसं आस की ते पार करचे खातीर दिला हे ह्युमन लायफ ते आमी उपयोग करूंक पळोवचें सोडून नेगेटीव कर्म केलें म्हण जाल्यार तूं इन्वेल्युशनाक ते वळते कशें आसता वळते भितर 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 वता आसता डार्कनेस ते कळका कडेन वता आमी एक देवा दिव जळयतना असतोमा सद्गमया तमसोमा ज्योतिर्गमय म्हूण ते आमी म्हणटाची ते उजवाडा सायड खंयचे व्हरता ते कर्म सत्कर्म खंयचे तुका विकर्म म्हळ्यार खंयचे तुका आनीक तोग्गू व्हरता आनीक इन्वेल्युशना सायड व्हरता आनीक सेल्फ सेंटर्ड करता हे नेगेटीव कर्म हाजे बेसीस कसं न्हय हाजे बेसीस अहंकारू हाजे बेसीस जेलसी हाजे बेसीस हेट्रेड हे पूरे हाजे बेसीस काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हे पुरा आनी षड्वैरी आनी पुरे हाजे हे बेसीसार हाजे बेसीसार तूं कर्म करतवा ते नेगेटीव कर्म जाता आतां मनशाक सडन एक सीख जो हुशार नाशी जाता ताजे लिंक फुडल्या जन्माक कर्म जो आनी त्या जन्माक केलेले कर्म लिंक आसता की इट्स नॉट सी आमकां सीख येवच्याक मस्त पुरा कारण आसा कर्मा कॅन बी वन ऑफ द रिजन्स जस्ट मे बी
मे बी और कॅन बी आमकां गोतना कसं म्हळ्यार आमी पूर्व जन्म पळयनी आमी कोण की सांगेला ऐकून ते जन्मांत तूं ते केल्ले निमित्ती हे जन्मांत तुका हे मेळ्ळां म्हूण सांगून कोणी सांगलें म्हण जाल्यार आमकां गोतना तें कसं म्हूण सांगून बट एक खंडीत सांगता डिसयूज मिसयूज ओवर यूज ऑफ द बॉडी हे खंडीतच कर्म म्हळ्यार आमगेले बॉडीक डिसीज हाडून हाडयता कसं म्हण ताजे धर्म आतां रॉटींग हे कुसचें शरीर हाका डिसीज येवचे ताजे धर्म ते बट हाका टेक केअर करचें आमगेलें काम कसं म्हणल्यार हे आमगेले मोस्ट यूजफूल इंस्ट्रुमेंट टू रियलायज गॉड टू रियलायज आवर ओन सेल्फ हे मात्र आमगेलें आसूचें आमगेले बॉडी इज आवर बेस्ट फ्रेंड सो इट इज आवर प्रायम ड्युटी टू टेक केअर ऑफ इट आतां ते बॉडीक एक्सरसायज दिवका मनाक छांग विचार दिवका मेडिटेशन कोरका ताका कसं कसं एक सात्विक फूड दिवका मेन थिंग बॉडी कसं जावका बॉडी दिवका आमी प्रॉपर फूड सात्विक फूड टू मच पण हित मित ते खाव येतं हे खावच्या नजे म्हणणे खंयचे जाल्यार समेत हित आनी मित आनी एक्सरसायज इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आत्तां मी 1 घंटो डेली एक्सरसायज करनी वे खंडित मानता कायरी बेड्डार न्हिदोनू काडका जाता सो हे एक कर्म एफेक्ट जाता की ना की बट हे पुरा येस पळय खंडित एफेक्ट जाता नेगेटिव्ह थॉट्स एफेक्ट जाता आमी अगत्य नातिले टू मच ऑफ गॉसिप करचे हे करचे ओवर थिंकिंग करचे तांगेले हांगेले विशय उलोवचे टायम वेस्ट करचे हे ते पुराय कर्म एफेक्ट जाता की ना की हे खंडित एफेक्ट जाता आमगेले बॉडीक आता आमगेल मन आलोचन फीलिंग्स केलो आसतना त्या पुरा कर्म आमी कोच काम ताका एफेक्ट येता की वय कसं ना म्हणल्यार आमगेले मनांतू आमी कसं आयकतांची कसं पळयतांची हेच आमगेले मनावचे ना हे मेमरी जावन कन्वर्ट जाता आतां आमगेले मायंड इज फुल ऑफ मेमरीज आतां हे कसं जाता म्हळ्यार हे आमगेले वासना कसं आस की टेंडन्सी कसं आस की कर्म डायरेक्ट एफेक्ट करना बट कर्माक इन्स्टिगेट करता आतां आमी कसं की करता आसनची ते खंयचे बेसिसार करता आसनची आमी डिसलायक्स आनी लायक्सा बेसिसार करता आसनची वे आमगेले रागद्वेशा बेसिसार करता आस वे आतां हांव कोणाकी पळयता आस म्हाका केलो जण इश्ट जाता केलो जण इश्ट जायना ताका समजावन आतां म्हाका इश्टेशीर कोणाकी पळयल्यार हांव छंद कोन्न उलयता म्हाका कसं की इश्ट जायना तो आनी जो ती म्हळ्यार हांव कशें की उलयता हे कसं जालें वाक कर्मेंद्रीय जालें वाक कर्मेंद्रीय तूं तें उलयलें कर्म जाता आस सो हे कर्माक बॅकिंग कसं न्ही तुका लायक्स आनी डिसलायक्स जाल्यार युअर फिलिंग्स अँड युअर मेमरी इज डायरेक्टली इन्फ्लुएन्सिंग युअर कर्मा इन दीस वे तुगे कर्मा इन्फ्लुएन्स डायरेक्ट हे म्हण न्ही बट इनडायरेक्टली ते इन्स्टिगेट करता आस आता एक मनशाक एक टाइम म्हण आसता एक टाइम गुड आसला री तो मनुष्य तागेले सुತ್ತಮುತ್ತ जन ताका चांग म्हण दिसता तसले ते टाइम चांग की नाही जन चांग कशें See, the concept of time, ते चांग वायट आमगेल स्टेटावयर डिपेंड जावन आसता आमी खंयच्या स्टेटार आसची म्हूण सांगून आतां हांव इक्वेनिमिटींत आसा हांव एक मेडिटेटीव स्टेटार आसा हांव एक देवा सरेंडर जावन आसा मिगील पुरे थॉट्स देवान तूं एंकर्ड जावन आसा तेन्ना म्हाका टायमा हनुमंताला निमगेल्या री हनुमंत सांगता म्हाका गोतना टायम कसं म्हूण सांगून म्हाका एक गोत आसा कसं म्हळ्यार राम नाम म्हाका रामाल नामस्मरण सोडला री राम सोडला री म्हाका ते रातीकी ते फल्लिकी कोण येता कोण वता म्हाका पुराय तूं रामू दिसता आस पुराय जनाला तूं सीता माता दिसता आस सो तेन्ना तूं वायट आनी चांग हे ना कॉन्सेप्ट वायट चांग इज इन तुगेल मनांत आसा ते मनीस वायट की तुगे लायक्स एंड डिसलायक्स ते तो मनीस एज ए न्यूट्रल पर्सन तो कोणी जावो एक मनीस तो म्हाका चांग आसच्या पुरो तुका वायट आसच्या पुरो ते मिगेल लायक्स आनी डिसलायक्स ही हिमसेल्फ इज मे बी ए न्यूट्रल पर्सन आमकां गोतू आसना तो मनीस कसो म्हणून आमी एक मनशाक तागेले क्वॉलिटीच्या बेसिसारीच आमी जज करता आसनची आमी तागेले भितर देव पळयतांच वे यो तिगेले भितर देव पळयतांच वे ना आमी तागेले क्वॉलिटी मात पळयता आस तो कशी आमगेले वयरी आमगे लागी एक्ट करता हे मात्र पळयता आस सो वी डोंट हॅव टू गिव मच इम्पॉर्टन्स फॉर दीस आमी आमगेले स्टेट कसो आसा हाका आमी इम्पॉर्टन्स दिल्यार प्रत्येक मुहूर्त चांग मुहूर्त प्रत्येक मुहूर्त अभिजन मुहूर्त आसता प्रत्येक टायम छान टायम आसता केलो जन निस्वार्थ जावन सेव करतलो आसाची तंते केलो एक जन चांग काम करता मनान तूं सेल्फिशनेस म्हणाल एक भाव आसता ते तांकां हेल्प करतवा कर्म तांकां हेल्प करतवा पण एक मेन कर्म कसं म्हळ्यार
डोंट एक्सपेक्ट एनी रिझल्ट म्हणून म्हणटा तूं रिझल्ट बट आमी ह्युमन बिंग्स आमी मनुष्य आमी सहज आमगेले आमी एक्सपेक्ट करचे आतां हे पुण्य हे छान काम करता आसा हाजे पुण्य फल मेळका म्हगेले चेडवा मेळका म्हगेले नात्रा मेळका जो म्हाका स्वर्ग लोका वचूका हे ते पुरे म्हूण सांगून कर्म करचे जण आसाचे बट एक आमी उडगासता वर्का कसं म्हळ्यार हे वायट न्हय पुण्यकर्म जावका चांग कर्म जावका सत्कर्म जावका बट हे पूरा इज अ पासिंग शो हे वतास टायम वतास हे जस्ट अ पासिंग शो हे आमकां ह्युमन लायफ म्हणला हे ट्रान्सेंड करूंक चांगय ट्रान्सेंड करूंक वायटय ट्रान्सेंड करूंक सो तूं ते केन्ना ते स्टेटार पावतकी एवोल्युशनाचे ते स्टेटार केन्ना पावतकी तेन्ना तुका दिसता यो बा पुरा बात आनी म्हाका हे कर्माचे बंधना तुकून म्हळ्यार खंयचे जाल्यार आयदर इट इज तुगेले आयर्नाचे चेन ऑर गोल्डन खंयचे संकाळ म्हणटा पळय दोन्ही बंधन तुका आयर्नाचे हे बंधन ते भांगरा सरपळी बंधनाची बंधन दोन्ही बंधनाची सो द ह्युमन लायफाची इंटेंशन कसं म्हळ्यार ट्रान्सेंड बोथ बट ऑफकोर्स सत्कर्मा इज रिक्वायर्ड आईचे एपिसोड आम्ही हांगा कैद करता आसाची धन्यवाद सुमता माई यूथ ऑफ GSB तर्फेन नेक्स्ट आम्ही इंगड एपिसोड्स तुमकां घेवन येताची थँक्यू यूथ ऑफ GSB and थँक्यू स्वाती म्हाका अवसर दिलेले खातीर श्री कृष्णार्पणमस्तु